ते आमकां ते एमर्जन्सी कॉल येते ते 15-10 मिनटाचेर येयले आसले 3 जावन 10 मिनटां सो 3 जावन 10 मिनटां कॉल येयना फुडें आमी इमिजिएटली टर्न आवट केलो आनी वाटेक येता म्हणसर आमकां तो ट्रॅफिक मातसो ब्लॉक मेळ्ळो सो दॅट आमी पावले हांगासर पावले आनी कितें आहा तें सगळें क्लियर केलें थ्रू घेवन आमचो आनी आतां पळय ट्रॅफिक निघपाक क्लियर केल्लो आहा हे झाड पडलं ते गुलमोहर ब्रिज ते मध्यान कट झालं की रुतांतल्यान ना रोटांच्यान पडला ओके कसलें झाड कितें गुलमोहर ब्रिज गुलमोहर पडोन कितलो वगत ट्रॅफिक जाम उरलें हांगासर 5 मिनटां हय आसतली एक 10-15 मिनटां तरी उरतले 10 मिनटां 10 मिनटां कित्याक व्हडलें झाड आसलें न्हू तें सगळें फॉरवर्ड ब्लॉक जालें मेन हायवे असल्या कारणान लागून तो सगळो रस्तो आसा तो सावड्डीका सांगोळडासून डायरेक्ट वयर जोगम रोडा वयल्यान हायवे जॉयन जाता जेन्ना हायवे आसता आनी इतले रस्त्याची कोंडी जाल्ली आहा तुमकां कितलो त्रास जाला आसतलो हे ट्रॅफिक सांबाळपा खातीर ट्रॅफिकाक जातात न्हू प्रॉब्लम तरी आमच्या वांगडा ते हे आपले PC आसले तेंच्यांनी ट्रॅफिक ऑलमोस्ट हें केल्लो कंट्रोल करून अंदाजे टोटल ऑपरेशन करता कितलो वगत लागलो तशें हांगा येवपाक आमकां एक 15 मिनिट्स सुमार लागले टोटल झाड बीन कट करीत टोटल धाड पडटा म्हाका आतां अर्दे वर गेले ना मध्ये नवदेवर हाफ एन आवर ओके सर वगैरे भितर सगळं ट्रॅफिक वगैरे सगळं आता सुरू आतां सगळें जालें आहा क्लियर जालें कोणाक कितें हानी जाल्या झाड पडटा ना काय ना कोणाचें काय ना आमी आसा सध्या सालिगांव चोगम रोडाचेर आनी तशेंच एक 3 सुमार हांगासर एक झाड पडलें आनी हांगासर झाड पडोन रस्त्यार दोनूय वाटेन ट्रॅफिक जाम जाली आनी तशेंच कांय हांगा स्थानिकांनी फायर ब्रिगेडीक फोन मारून फायर ब्रिगेड येयली हांगासर आनी तशेंच तेंच्यांनी काम सुरू केलें आनी ते रस्त्यार पडलेलें झाड काडलें सायडीक जाणून घेवया फुडली म्हायती तेंचेच कडल्यान स्टुडंटा खातीर सांगोळड्यासून नसरत संगोळकर